आमकां वेगीन तो घेता. जेजू आमच्या तुजी सोशी धांवून धांवून आमी येता. तुजे बेसांव आमकां मागता. तुजे वेंगेंत आमी लिपता. जेजू आमच्या तुजी सोशी धांवून धांवून आमी येता. तुजे बेसांव आमकां मागता. तुजे वेंगेंत आमी लिपता. आमची सारको भुरगो जावन जेजू देवलो स्वर्गारता. आमकां आपल्या बापाची कोरच्याक भुरगीं मोगाची. जेजू आमच्या तुजी सोशी धांवून धांवून आमी येता. तुजे बेसांव आमकां मागता. तुजे वेंगेंत आमी लिपता. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्यांची नांवी. आमेन. आमच्या देवा बापाची काकलूत सुम्या जेजूचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो संतोष तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हजे मोगाळ बामणीनो, आज मंगळार आनी देखूनच तुमी जायतीं जाण हांगासर सोदांचे भाशेन बायग्योंत आंतोनीक मान दिवंक एकठांय जाल्यात. मानूच न्हय पूण ताचे कडल्यान जायत्यो वस्तू मागून घेवंक तुमी एकठांय जाल्यात. पयले सुवातेर ताच्या देण्या पासत देवाक दिनवासुया. पवित्र सभेन बायग्योंत आंतोनीचें देणें आमकां फावो केलें देखून आनी ह्या ताच्या बागयोन जिविता उदेशी आमकां जायतें तो देवा कडेन मागून दिता देखून. असल्याच उपकारी काळजान ह्या दिनवासनेच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आनी हें मीस आमी ताच्या मानाक भेटयता तें देवान मानून घेवंक आमचीं पातकां ओळखून घेवया आनी ताचे लागीं आनी एकामेका लागीं माफी मागुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बायग्योन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवूं. आमेन. सोम्या काकलूट कोर, सोम्या काकलूट कोर, सोम्या काकलूट कोर. Krista kaklud kor, Krista kaklud kor, Krista kaklud kor. Somia kaklud kor, Somia kaklud kor, Somia kaklud kor. प्रार्थुया. ह्या मिसाचे इंतेसांव देवाक आर्गां दिवन भेटयला सार्तोरियो आनी मारिया दे सोजा. तांचे पासत करीत मातशें मागुया. बायग्योंत आंतोनीचे मजतीन देवान तांचेर आपली वीज दोली आशिर्वचनां वतोवची आनी तांकां सदांच बरी भलायकेन सांबाळची म्हूण. ताचे भायर सदांच आमी मंगळाराच्या मंगळार वेगवेगळीं इंतेसांवां घालतात. जांकां काळजाचे कसलेय तरेचे प्रॉब्लेम आहात तांचे पासत, जांकां स्ट्रोक जाला, आर जाल्या तांचे पासत,
जांकां कातीचीं दुयेंसां जाल्यात, वेगवेगळे तरेचीं कातीचीं दुयेंसां, जांकां कॅन्सर्स आनी ट्युमर्स जाल्यात, अदीक करून ल्युकेमिया, रोगताचो कॅन्सर, मागीर ब्रेस्ट कॅन्सर आनी युटरस कॅन्सर, मागीर तुमोर जायते तरेचे. अदीक करून हांव तुमकां मागतां चोग तरणाट्यां पासत 16 ती 22 वर्सांची पासून 28 तरेचे कॅन्सर तांकां जाल्यात, इल्ली ती बरीं जातात, तांचे पासत मागोत रावया. मागीर कोणाक आर्थरायटीस आनी रेमॅटिजम, जायतीं आमचीं जाणटीं तांकां हें दुयेंस जाल्लें आहा. आल्सर्स, एसिडिटी, इंडिजेशन, मागीर थोड्यांक किडनी प्रॉब्लेम जाल्ले आहा. अदीक करून जीं कोण डायलिसीस करतात तांचे पासत मागुया. मागीर लिवर सिरोसीस, फिगदाची प्रॉब्लेम आहात तांचे पासत. डायबिटीक, जायतीं जाण दियाबेटीक लागून सोंसतात, अदीक करून भुरगीं लेगून तांचो उगडास करुया. जायते जाणांक तकली फोडटा आनी मायग्रेन एटॅक जाता, तांचे पासत मागुया. थोड्यांक अल्झायमर्स आनी पार्किन्सन, थोड्यांक ब्रोंकायटीस, लंग प्रॉब्लेम आनी न्युमोनिया जाल्ली आहा. थोड्यांक थायरॉयड आनी ENT प्रॉब्लेम्स. जायते जाणांक ऑप्सोईक जाल्यात आनी ऑप्सोईक जावन थोडीं जखमी जाल्लीं आहात, तांचो उगडास करुया. जायते जाण भुरग्याच्या देण्या पासत मागतात आनी हांगासर आयले म्हणटच, मागले म्हणटच तांकां भुरग्याचे देणें फावो जाता. अदीक करून हांगासर आतां इतलो ती भुरगीं नासतलीं तीं आतां हांगा मागणें करून वेतूच जवण्यांक घेवन येतात. बैगोन तातूंत आमकां दोग दिली, इतली तेम दिवंक नात, बराबर दोगां दिली. इतलें उदारपण बैगोन तातूंतचें. मागीर कोण ओकलो सोदतात, न्हवरे सोदतात, जायते तरणाटी हांगा येतात. तांकां फुडाराच्यो सांगाती आनी सांगातीन फावो कर म्हूण मागुया. जायतीं जाण नोकरेक लागून येतात. कितलीं जाण शिकल्यात आनी घरा लागीं आहात, नोकरी ना, आनी हांगा येवन तांकां मागले म्हणटच नोकरी गावता बैगून तातूंतचे विनवणेन, तांचे पासत मागुया. जायतीं जाणां निराशीपणान भितर सरल्यात, डिप्रेशन्स, आनी घरांतलीं भायर सरनात, कोणा लागीं उलयनात, भितरूच रावतात. तरणाटीं लेगून असल्या दुयेंसाक सांपडल्यात, तांचे पासत मागुया. जायतीं जाण मेडिकल टेस्ट फेल जातात, हांगा येतात आनी मागीर बैगोन तातूंतचे विनंतीन तांकां तो टेस्ट पासार जावंक मेवता, तांचो उगडास करुया. मागीर जायतीं जाण पासपोर्ट करतात. आयतारा दीस कोण सांगूंक आयलो, फादर पासपोर्ट जायनासली पण हांगा मागून जाली पासपोर्ट, आमी दिन वासूंक आयल्या. मागीर जायतीं जाण ह्या दिसांनी भुरगीं आपल्या परिक्षेक तयार जातात. हे दिसा तांकां टर्म एग्जाम्स आहात, ती बरे भाशेन ताणें आन्सर करूंक त्या भुरग्यां पासत मागुया. जायतीं जाण कोर्टांत आहात, तांचे मॅटर्स जावं इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग्स जावं दुसऱ्यो कोर्ट केसीस, आनी चडश्यो क्रिस्तांवांच्यो आहात. जायतीं जाण आनी हूंय तान लोक येता ते कोर्ट केस कबार जावंक. कितलीं वर्सां जालीं चलता कोर्ट केस, ते आमचेय इगोर्जेच्योय कोर्ट केस चलतात. थोड्यांक कॉपेलांच्यो कोर्ट केसीस आहात, तांचे पासत मागुया. बैगोन तातूंतचे मजतीन त्यो कबार जावंक आनी तांकां शांतताय मेळोवंक, तांचें कितें बाठामेसां आहात ती तांकां मेळूंक आनी निती प्रमाणें तें जावंक मागुया. जायतीं आवय बापूय आपल्या भुरग्यां पासत मागतात. भुरगीं तोवनाशीपणां कोत्तात, आयकनात, आपणाक जाय तें कोत्तात. असले आवय बापूय रडटात दुखांनी, तांचो उगडास करुया. आमच्या वैजां पासत आनी नर्सी पासत सगल्याक, आनी अदीक करून GMC बऱ्यांतलें बरें हॉस्पिटल, आनी आमी ती व्हरूंक सोदिना, दुसऱ्या हॉस्पिटलांनी व्हरूंक सोदता, पूण थंय आमकां बेस्ट डॉक्टर्स आमचे गोंयचे आहात आनी बेस्ट नर्सी आहात.
तांचे पासत मागुया आनी हेरां ओइजा पासत नर्सी पासत करीत भाशेन मागुया जाय ती बरेपण ती कोत्तात भुरगीं जांकां डावन सिंड्रोम जाला जांकां ऑटिस्टीक भुरगीं आहात जांचे कडेन उलोवंक जायना आयकूंक येना तसलीं भुरगीं हांगा घेवन येतात आवय बापूय तांचे पासत मागुया अदी करून भुरग्यांक जे काळजाचे प्रश्न आहात आनी भुरगीं जीं जेवंक सोदिनात जीं मस्ती कोत्तात आनी जीं धाकटुलीं आहात पूण जाय ते तरेची पिडा तांकां आहा हें सगळ्यां पासत मागुया आनी आज हे मीस ऑनलायन कोणे पळयतात ह्या वेळार आनी पळयतलींत मागीर तांचो सगळ्यांचो उगडास करुया तांचेरूय देवान आशिर्वाद घालचो म्हूण खरें म्हणल्यार ऑनलायन पयसतान आयकतात ती रोखडींच सांगतात आमकां जाय तें बरेपण मेवलां आनी आमी रावता मुंगडार येतलो आनी ऑनलायन मीस पयस आहात देखून आमी भावार्थान वांटो घेता आनी बायगो तातूंत आमकां भावार्थानूच आमी कितें मागता तें दिता तांचेय पासत मागुया सर्वेस्परा सासनांच्या देवा तुवें सियोलीच्या बायग्यो तांतुनीक कोऱ्या बाबार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजी आकांतांक आसल्यांचो तिरासरो करून दिलोय ताचो पाटलाव करून जेजूचे दिरादीक गोवाय आमी जावं आनी सगल्या आमच्या गोरजांनी ताची मोदत आमकां मेळूं आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनाक आमेन. बागिवंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप बावा भयणीनो म्हाका शुभ वर्तमानाची लॉज दिसना कित्याक तें बावाट दोत्तोल्या सगल्या मनशांक पयलीं जुदेवांक पूण ग्रीकांकूय तारण दिता तसली देवाची शक्ती बावार्ताक कसो पावयता तें दाखोवंक देव कशे भाशेन पवित्रपण दिता तें तिचे वरवीं परगट जाता तर अशें बरयलेलें आसा प्रमाणीक मनीस बावार्ता उद्देशीं जिवीत जोडटलो खरेंच सोत खोटेपणी दामून दवरतात तसल्या देवधर्म नासलेल्या मनशांच्या सर्व खोटेपणाचेर देवाचो क्रोध स्वर्गार तावन देंवलेलो दिश्टी पडून येता कित्याक देवा विशीं जें ओळखूंक जाता तें ती बरी जाणत कित्याक देवानूच तांकां तें उक्तें केलां तर पळोवंक जायना ते ताचे गूण ताची अगणीत पदवी तशें देवपण संवसार रचला ते मेरेन ताणें केल्यात ते वस्तू उद्देशीं गिन्यानाच्या दोळ्यांक निवळ दिश्टी पडटात देखून त्या मनशांनी आपल्या कर्तुबांचें कसलेंच नीब लावंक जायना त्याच पासत देवाक ओळखूनय ताका देव कसो तांणी मान दिलो ना ताचे उपकारूय आटयलो नात पूण तांचें चिंतप पोलकें जालें आनी तांच्या मुर्ख्या गिन्यानार काळोख आयलो तर आपूण शाणी म्हूण समजतालीं तीं केन्याचो माल जालीं आनी अविनाशी देवाची मोहिमा सोडून विनाशी मनशाचे सुकण्याचे चौपाय मोनजातीचे आनी सोरपांचे रुपणे तांणी दवरले देखून तांणी आपणाच भितर आपले कुडीचो मान ओगडावचो म्हूण तांच्या काळजांचे ओत्रेकां प्रमाणे देवान तांकां पोजडपणाची आदीन केली आनी देवाच्या स्वता बदलेक तांणी फोट मानून घेतली आनी रचणारा
बोदलेक ताणी रोचनेची सेवा पुजा केली. त्या रोचणाराक सासनाक वाकाणणी. आमेन. देवाचे उतोरये. जाबाब मळो पोरगोट करता ताच्या हातांचें काम. सगळीं म्हणुया. मळो पोरगोट करता ताच्या हातांचें काम. अंतराळ देवाचे मोहिमा वर्णिता. मळो ताच्या हाताचें काम परगोडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जाबाब मळो परगोट करता ताच्या हाताचें काम. उलोवप ना. उतर म्हणल्यार नाच. ताळ्याचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकान शेक प्रितमेचेर तांचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमापुर्यान तांचो संदेश पावता. जाबाब मळो परगोट करता ताच्या हाताचें काम. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Sui sorves porak, 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 sui sorves porak. देवाचे उतर जिवे आनी सुरसुरीत. ते काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारखिता. Sui sorves porak, 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 sui sorves porak. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमान तुका सौम्य. जेजून उलोवप सोंपयलें तेन्ना कोण एकल्या फारिसेवान ताका आपणागेर जेवणाक आपयलो आनी तो तांगेर वचून जेवणाक बसलो. जेवणा आदीं ताणें कित्याक हात पांय धुलेनात अशें तो फारिसेव आपल्याच मनांतूच गळोवन विचारतालो. आनी स्वाम्यान ताका सांगलें, आरे तुमी फारिसेव पात्र आनी ताट भायल्यान नितळ कोत्तात, पूण तुमी भितरल्या नागवणेन आनी खोटेपणान भरल्यात. कुळ्यानो, जाणें भायलें आंग केलां ताणें भितरलें करूंक ना बी. तितलेंच न्हय, तुमचे कडेन आसा तातूंतलें काडून धर्म दान दियात आनी पळयात तुमचें सगळें नितळ जातलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्त. मोगाळ बांबडीनो, माथेव आनी मार्कुस फारिसेवांची व धर्मशास्त्रांची खबर कोत्ता आसतना तांकां खोरायेन ते झुपाटी दितात. पूण लुकास मातशें आपलें बरेपण तांचे विशीं दाखयता. आनी हांगा लुकास बरयता, ए फारिसेव जेजूक आमंत्रण दितात जेवणाक येवंक. दुस्मानांक कोण दिना आमंत्रण. विरोधी केन्नाच तुका आमंत्रण दिवचे नात. पूण ए फारिसेव लुका प्रमाणे ते तितले वायट न्हय. तांच्यो थोड्यो वस्तू आहात त्यो केल्यार सगळें बरें म्हणटात ते.
पूण त्यो तरी करिना जाल्यार वायट, जेजू वायट. पूण हांगा लुकास बरयता आसतना फारिझ्यांक एक बरी स्वाद दिता आपल्या काळजांत. ही इज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द फॅरिझीज, पूण तातूंतल्यानूच शिकवणूय दिता. आनी जेजू असली आमंत्रणां ना म्हणून नासलो, अनकार नासलोलो, घेतालो. कित्याक थंय वचून तांकां शिकोवन दिवंक कितेंय तरी थंय उत्पन्न जातलें, कसलोय मुद्दो, एनी आर्ग्युमेंट विल कम देर, एंड ही न्यू ही इज गोइंग टू कॅथेकायज देम. आमी कॅथेकायज म्हळ्यार तांकां शिकोवन दिवप. आनी जेजू हो सोयेक घेवन वेतालो तांकां शिकोवन दिवंक. कितेंय तरी जेजूच्या मनांत येतालेंच, ते कितें कोत्तात ते भितरल्यान जेजूच्या मनांक तावें आसलें. आनी जेजू मुद्दम हातूय दुना आनी पांय दुना. कित्याक थंय भायल्यान आमकां जुवांच्या शुभ वर्तमानांत मेवता दोणां आसलीं, 6 दोणां फॉर एब्ल्युशन रायट्स, रिती नितळ करपाची रिती. तोंडाचेर उदक घालताले, हातांचेर आनी मागीर पांयांचेर. आनी जेजू मुद्दम आपलें तोंडूय दुना, आपले हातूय दुना आनी पांयांचेर मुद्दम. तो जाणा हो मुद्दो येतलो, दीस आर्ग्युमेंट विल अरायज. तो बरो जबाब दिता तांकां. केन्ना फारिझ्यो कितें चिंततालो तें जाणा जावं. कित्याक जेजू देव देखून ताका खबर आसताली, जाणवाय आसताली लोक कितें चिंतता तो, आनी ताका तो जबाब दिता. म्हणजे तुमी फारिझ्यो सरळ सांगता भायल्या वस्तूंनी तुमी एके भाशेन शुद्ध आहात, परफेक्ट, उत्तम आहात, पूण भितरल्यान मेळेपण आहा, भितरल्यान वांकडेपण आहा, भितरल्यान फटकीरपण आहा. तुमचें भितरलें सारकें ना. भायलें सारकें करूंक म्हणटात, पूण भितरल्यान अदीक गरजेचें. आनी भितरलें कितें तें? भितरलें 3 वस्तू. मन, अंतस्कन. अंतस्कन म्हळ्यार एक स्वात न्हय, मन हांगा आहा. अंतस्कन म्हळ्यार काळीजूय न्हय, पूण अंतस्कनांत काळीज आनी मनूय आहा. अंतस्कन एक स्वात, एक a faculty. It's a faculty. It's not an organ. But this faculty lies in the brain, in the heart. That's the faculty of, and sometime at a gut level also. That's the faculty, that power of what is right, of discerning what is right and discerning what is wrong. That's the faculty, inner faculty that is there, assisted by the brain, by the heart, and by the stomach. That's conscience. In other words, conscience is the voice of God within us, voice of God that exhorts you to do good and that shuns you away from bad. That's the conscience. जेजू आज ही खबर सांगूंक सोदता थिंगा. तुमचें मनूय सारकें ना, तुमचें काळीजूय सारकें ना, तुमचें अंतस्कन सारकें ना, सगळें वांकडेपणान भरलेलें आहा. आनी हें वांकडेपण घेवन तुमी तर वागशात जाल्यार हो खरो धर्म न्हय. खरो धर्म भितरल्यान. खऱ्या धर्मान आमी भितरल्यान देवाक सोदता आनी भितरल्यान शुद्ध जाता. We become clean from within. कित्याक हात धुवप, कित्याक तें तोंड धुवप, हात धुवप, आमी जेवच्या आदीं तोंडाचेर उदक मारता, हात धुता. कित्याक मेळ आहा आनी आमी कितें म्हणटा इंग्लीश भाशेन डर्ट एंड डस्ट. धूळ आहा, मेळ आहा, आनी ते मागीर पोटान वेता. जंतू कसो, निकरप कसो, आनी पोटान मागीर जिरोण सारकी जायना. हाचे बदलेक जेजू म्हणटा हो धूळ कांय तुका वाज करचें ना, ही मेळसाण तुका वायट करची ना, हो जंतू गळे तितलें वायट करचो ना, पूण
तुजें मौन सारकें आसूं. देखून जेजू म्हणटा मनीस खाता तें ताका वायट करिना, पूण मनीस आपल्या काळजांत वांकडें घेवन आहा तें ताका वायट करता. काळजांत आवंडे आहात, मोनान चिंतना आहात आनी आंतकोड्यांनी हिम्मत आहा, गाट्स आहात, हें सगळें बराबर. आनी जावं आमच्या मेंदवाक आनी जावं आमच्या बुचाक आनी गांयदोळ्यांक जी इंद्रियां आहात, नर्वस सिस्टम, इट्स व्हेरी युनीक. जितली मेंदवाक न्यूरो सिस्टम आहा तितली बुचाक आहात, कित्याक हें चिंतना कोत्ता आनी ती जिरोण कोत्ता. काळजाकूय काळीज मुख्खी, काळजांतावन सगळें पासार जाता रगत, आनी काळजांतूय नर्वस सिस्टम आहा. हे तिनूय सांदे गरजेचे आनी ते भायल्या वस्तूंचेर दवरलेले नात. ओय जिरोणीक कितें निकरप गेलो ओ जंतू गेलो आमकां मागीर सुट्टा, केन्ना केन्नाय, सदांच न्हू तें. पूण जेजू दाखयता अदीक गरजेचें तुजें मन, तुजें काळीज आनी तूं भितरल्यान हिम्मत दाखयता ती तितून जावन येता. ती तरी तुजी नितळ, ती तरी तुजी बरी जाल्यार भिरांत ना. पासत चिंतना बरी आसप, आवंडे बरे आसप आनी हिम्मत बरी आसप हें आमकां गरजेचें. आनी हें कशें बरें जाता? धर्म आमकां आदार दिता बरें चिंतूंक, धर्म आमकां आदार दिता बरें आवंडेवंक, धर्म आमकां आदार दिता गाट्स आसूंक, हिम्मत आसून बरें करून. गाट्स आसून वायटूय करूं येता, बरें करूंक धर्म आदार दिता. आनी ते पासत आमी धर्माची वस्तू पाळटा हाका लागून. सगल्यो बारीकसाणेन धर्माची वस्तू पाळटा, पूण पाळटा आसतना भायल्या वस्तूंचेर आमचें मन उत्ता आनी भितरल्यो चुकतात. आनी तुमकां कितें गरजेचें तें हांव सांगतां. तुमकां हुलां घालप गरजेचें, वाती पेटोवप गरजेचें, हें तुमकां गरजेचें. पूण फुलां काळजांतलीं येवंक जाय. भायल्यान आमी फुलां माडटात, काळीज कुसलां म्हणणें आहा. भायल्यान फुलां मारप पूण काळीज कुसलां आमचें. भायल्यान एक सांगप, मनान दुसरें आहा. हातूंतली नितळ जावंक दिवप आमकां आपयता. आमचो धर्म ही नितळसाण हाडटा, चिंतनाची नितळसाण, आवंड्यांची नितळसाण आनी बरें हिम्मत घेवपाची आमकां एक कुवेत दिता. तेन्ना आमी भितर भायल्यान नितळ. जायते फावटी आमी भितर एक चिंता, भायल्यान दुसरें कोत्ता. ती नितळसाण ना. तितूंतलें आमकां शुद्ध करूंक जाय. ही ती असली शुद्धी करूंक जेजू आमकां आपयता. उदक घेवन साफ कोत्ता तें, झाडू घेवन साफ कोत्ता तें भायलें. पूण भितरलो झाडू, भितरलें उदक म्हळ्यार साक्रामेंत. हे साक्रामेंत आमकां भितरल्यान नितळ जावंक आदार दितात. भितरल्यान साफ करूंक, सारून मारूंक, झाडू काडूंक. आनी उदक म्हणटा तें बावतिजमाचें उदक, रगत जेजूचें रगत. हे साक्रामेंता उदेशी आमी भितरल्यान नितळ जाता. आनी देखूनच ही गरजेन जाता. जर साक्रामेंत कितलेय घेतले आनी आमकां जाय तें केलें जाल्यार हें सारकें धर्माचें, ही सारकी धर्माची वागणूक न्हय. धर्म बरें करूंक आपयता. आनी ते पासत जेजू हें सांग आयचें पयलें वाचपूय रोमकारांक बरोवन खेरीत भाशेन म्हणटा, गिन्यानाची खबर कोत्ता. गिन्यान उशीर जाल्यार कांय समजोचें ना. तो म्हणटा ताचें काळीज पोजोडपणान भरलां. गिन्यानूय कित्याक ह्यो वस्तू मुख्य आमकां. धर्मांक ह्यो वस्तू मुख्य. आमी हेर सगळें करूंक तयार आहा. भायल्यान आमी बरे भाशेन कोत्ता, पूण भितरल्यान गरजेचें अशें जेजू आमकां सांगता. बायगून तातूंत कोणाचेंय तरी सारकें ना, ताका भितरल्यान पडटालें आनी ताका देव दाखयतालो, उमकें सारकें ना, तूं वच थंयसर. आनी तो वचून
बरेपण हाडटालो, इलाज हाडटालो. ह्या भाग्यवंताक देवान जायते गूण दिले, तांतलो एक गूण हो, भितरल्यान कितें चलता, कितें वायट जाता तांकां तो मागीर तोंडार सांगतालो. तुमी हांगा येतात तेन्ना भाग्यवंत हातूनय तुमकां उजवाड दिता, भितरल्यान कितें सारकें ना आनी तें सारकें करूंक तुमी येतात. पयलीं ती वस्त भायल्यान तुमी वस्तू मागूंक येतात, बरें आहा, पूण भितरल्यान ही नितळाय आमकां गरजेची. मन साफ करप, काळीज साफ करप, बूच साफ करप, तेवूय साफ करूंक जाय. जाल्यार आमकां मागीर जाय तें वांकडें जाता, बूच साफ करिनात जाल्यार. ल्हानूच आसतना भुरग्याक जाय तीं वखदां दितात, किरायतें दितात साफ करूंक, पूर्ग दितात साफ करूंक. ते भाशेन साक्रामेंत सगळें साफ करता. आनी ते पासत साक्रामेंत घेवन आमचें मन, आमचें काळीज आनी आमचे बूच लेगून साफ करून बोरीं क्रिस्तांव जावंक आमकां जेजू आदार दिता. तो जेजू उंड्याच्या रुपान आमच्या काळजांत येता आनी आमच्या पोटांतूय येता, आमच्या मनांतूय येता, आमच्या आत्म्यांकूय येता. सगळें झाडू मारतलो तो, पूण आमी उक्तें केलें जाल्यार आमी तरी उक्तें करिना, खंय गैरोम जाला तो तें तशेंच उरतलें. आमचो गैरोम मेळसाणीचो काडुया, तोच काडटलो, पूण आमी ताका सांगुया हे सुवातेर गैरोम आहा, हे सुवातेर धूळ आहा, हे सुवातेर माती आहा, सायबा तूं भितर यो आनी हें सगळें साफ करून उडय. हेंच देणें आमकां सोमेस्तांक आयच्या मिसाच्या बलिदानान आमकां कोतकोत्यान मागून घेवया. आमी सगळीं उबी रावून आमचीं तेसावां हे वेळार भाग्यवंत आंतोनीचे मजतीन देवा मुखार उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या उतरांतल्यान तशेंच जिविताचे देखीन आपले पोरजेच्या भावार्थाची आकारणी करून हाडूंक, ताचो भावार्थ गोद बुन्यादीचेर बांदून हाडूंक बापा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. आमच्या खासगी आनी कुटुंबीक जिवितान मागण्यांक वेळ दिवन आनी हे पोरी आमचो भावार्थ खोलायेन जिवंक आनी ताचे सोबे माजार गोवायकी दिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. आयज भाग्यवंत आंतोनीचो दीस भोगतीन पालतना आनी सगल्यो आमच्यो गरजो ताचेच मोजतीन देवा मोर्यांत उबारतना आयचे इतेसांव बेटयलोल्या सार्तोर्यो आनी मारिया देसोजा हाचेर उपोट आशिर्वाद घाल म्हूण देवा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. आमचे फिरगोजीन ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान फामिलींनी आंकवार मरेची भेट जाता. आज सुमार 30 जाणांगेर वेतले, दर दिसाक 30 जाणांगेर सायबिणीची माज वेता. हे फामिली पासत आमी मागुया आनी बरेच भर जायतीं जाण बरी नात म्हूण म्हाका फोन केला, तांचे पासत मागुया. आनी जी कोण आपलो वाडदीस समोरमतात तांणी म्हजे कडेन मागलां आपणा पासत माग म्हूण. आमची इंतेसभा हे वेळार देवा मुखार उबारुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे
आयकून घे. बापा मोगळा तुझे मुखार मांडलेली आमची ते सवां स्वीकार कर आनी आमकां सगल्यांक भितरल्यान आनी भायल्यान नितळ करून नीज मनान तुजी भोजवण करूंक आदार दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया C3 पेज 29. आमची सगळी गुंपेची नांव, आमची सगळी गोडटी तुका, आमचे आवडे आमची काळजां, हे तुकाच भेटयता दोनिया. तुझे बेटे बळी सगळे जावूंक आमी उंड्याचे कुडके, तशे जावूंक सोऱ्याचे तेंबे. येस कोतकोतीत आमचे आवडे, तुझे बेटे बळी सगळे जावूंक आमी उंड्याचे कुडके, तशे जावूंक सोऱ्याचे तेंबे. येस कोतकोतीत आमचे आवडे, तो आल्तारावेलो उंडो आनी ते कळसींतलो सोरो, दोनूय घेतात आमचो जागो. भेटेन दितात आमकां वांटो, तुझे बेटे बळी सगळे जावूंक आमी उंड्याचे कुडके, तशे जावूंक सोऱ्याचे तेंबे. येस कोतकोतीत आमचे आवडे, तुझे बेटे बळी सगळे जावूंक आमी उंड्याचे कुडके, तशे जावूंक सोऱ्याचे तेंबे. येस कोतकोतीत आमचे आवडे. भयणीनो आनी बाबानोय आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें समूळ मागात. बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमचे येणाके पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेच पोर मानून घेऊ. भोव कोनवळ्या बापा पोरण्या मनशाचो भस्म करून बायग्योंत आंतोनींक तुजे सारकी नवी रचना कशी उपजोवन तुवें आमच्या दोळ्या मुखार दवरलोय. ताका आज मान दितना फावो त्या मनान हें बलिदान तुका भेटोवन ही मागणी तुजे मुखार विमर काळजान घालता. जेजूच्या जिवान आमकां भरूं आनी आमकांय नवी मनशां करूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित बापा सोर पदवेदारांनी सासनांच्या देवा सोर काळे आनी सोर ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आंतोन तुज्या भक्ताच्या मनांक ओ समोरमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो कोत्ताय. ताचें पुण्यावोन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडयता. ताच्या मागण्यांच्या धोरमान तूं आमकां सांबाळटाय. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरोवन तरी आमी तुजी स्तुती गायता.
Povit, 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 dolbaranzo, service portu, povit, 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 dolbaranzo, service portu, surgani संसार borlia तुझ्या वैभवात उत्सर्गी तुका सर्वेस पोराची नावी येता ताका उत्सर्गी तुका बापा खरोच तूं पवित तूं सगल्या पवितपणांची जोर तुज्या पवित आत्म्याक धाडून ही देणी पवित कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या दोन दुतांक दिवून मुळे ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी शेवात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पुंची तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या दोन दुतांक दिवून मुळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशां पसत तें वारोवतलें म्हज्या उगडासाक करात बावाळताचो गूड पुरगोटुया जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान बापा जेजूच्या मोरणांचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगती पडूंक उगडास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या पाप साहेबाक फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या संस्कारलोल्या तशेंच यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय आमा समेस्तांची आयच्या दिसा हांगासर वेदी भोंवतणी जमा जालोल्यांची दया कर म्हूण मागता आमचीच पासत मागुया आंकवार मरे देवाचे माये संगाती तिचो निर्मोळ पोती बायगेवन जुजे बायगेवंत आर्कांज मिंगेल बायगेवन दोर्नदूत आसिजीचो बायगेवंत फ्रांसीस बायगेवन जेवाज आमच्या दोन प्रांताचो आस्कारी आनी सौर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी
पुनर्जिवंतपणांचो बरो वसो धरून मेल्यान ते आमच्या बावडीची काकलूट कोर तांकां आनी तुजे इश्टा गती नोंद तोरलेल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आत जोडून धीर घेवन आमी सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थालनेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमान तुजी सासनाची आसा. स्वामिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातक्यांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दिया. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो हे मेंढरेच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church to the reception of other sacraments. If there's anyone present here who is a non-Catholic, a person of different faith, a person who does not believe in God, please do not come forward with your open palms to receive the sacred body of Christ. कोमियांच्या वेळार आमी गायन घेवया D34 पेज 65. Otmia Moshe Gayon Kor Kushal Kain Ulasor Moshe Bitor Shieta Mosodiu Moshe Bitor Shieta Mosodiu Chivot Jesu Bukelo Mosot Mo Virun Gelo Chiumoso I Lord Jesu Deutaru Apurn Moso Pransalo I Lord Jesu Deutaru Apurn Moso Pransalo Od mia Moshe Gayon Kor Kushal Kain Ulasor Moshe Bitor Chieta Mosodiu
Mozo Deus, Moshe Pitor Chieta, Mozo Deus, Chivon Jesus, Tanele Moshe Carlis, Shitor Lut Kagrautale, Suke Boincher, Porlo Paus, Carlis, Zale Dadoshi, Suke Boincher, Porlo Paus, Carlis, Zale Dadoshi, Od mia Moshe, Gayon Kor, Kushal Kain, Ula Sor, Moshe Bitor Chieta, Mozo Deus, Mozo Deus, Moshe Bitor Chieta, Mozo Deus, Chivon Jesus, Jesus Mozo Deus Taro, Moshe Bitor Chieta, Moshe Ordean, Riglole, Taches, Carlis Dordorta, Moshe Ordean, Riglole, Taches, Carlis Dordorta, Od mea Moshe, Gayon Kor, Kushal Kain, Ula Sor, Moshe Bitor Chieta, Mozo Deus, Mozo Deus, Moshe Bitor Chieta, Mozo Deus, Chivon Jesus. उभी राहूया. प्रार्थूया. सौर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतलोल्या संस्कारा पासत आमी तुका सगल्या काळजान दिन वाचता. बायग्योंत आंतोनी भाशेन सगल्या वस्तू परस तुका सदां सोदूंक आनी नव्या मनशाचें रूप ह्याच काळार आमी घेवंक, आमी कितें करचें तें तूं आमकां शिकय आनी तें करूंक ह्या संस्कारा उदेशी आमकां बोळडी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. उपकार करून बसात. बायग्योंत आंतोनीचे इमाजी सरपेंत हातान धरून आमच्या सोवेनियर स्टोर रुमांत विक्रेक आहात. तुमकां जाय जाल्यार त्यो घेवच्यो. तुमकां कुमसार जावंक जाय जाल्यार फादर हायसीन कुमसुंदरींत आहा. सिस्टर सेंड्रा आनी फादर दानम कावन्सिलिंगाक आहात. तुमकां कावन्सिलिंग जाय जाल्यार तांकां तुमी मेळचें. गेल्ल्या मंगळारा दीस काले सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची उपकार.
भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलेली विस्मितां आयकून व्हडा बरवंशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण घाल ते पडी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रीती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानांच्या दोरून दुता. खोर म्हजें जिवीत नितोड निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रीती मोगान. आनी सोरभोवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर पुरगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता. आनी तुजे विंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुळी ओतम्यांच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवंशान रावता. भाग्यवंत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवंडारा, तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळय. म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुड्यांत घालता तो उपकार म्हाका बेगीनूच मेळोवन घे. तुका जाय तें हे वेळार भाग्यवंत आंतोनी मुखार घाल. ओरचोऱ्यांच्या भाग्यवंत आंतोन, तुका उलो मात्तोल्यांक तूं ना म्हणूनय, पूण तांकां सदांच पावोंक तूं राज्य आसाय. तर तुजे पदवेदार मजतीन हे खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जियोवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी ताच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबो नासतना विनंती कर. आमेन. Sant'Antoni, o सूर्याच्या भोगता, Portugal सोडून odwórtota, तुझ्या ग्रंथार खेळता बघता, बाळक जेजू रायांचो राजा, तुझ्या ग्रंथार खेळता बघता.
Jenna Doria digig pregar kele Masli voi soronte ai kole Jenna Doria digig pregar kele Masli voi